आमी एक कंप्लेंट फायल केल्या आज रिगार्डींग वन असिस्टंट प्रोफेसर. ताणें चोरलो पेपर आनी एका आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिलो. ही इज अ मॅरीड प्रोफेसर आनी प्लस तांचे लफडे चालू जाले ते BEd कॉलेज, ती पर्सेकर BEd कॉलेज. थंयच्यान मागीर हांगा येवन ही वॉन्टेड टू गीव हर गर्लफ्रेंड अ चान्स इन फिजिक्स. सो हे सगळे चालू आशिल्ले, सगळे पेपर दिले. दोज पेपर्स वेर ते टॉप केले ताणें. आनी बाकीचे स्टुडंट्साचेर हो अन्याय. बरे हुशार मनीस कितें पेपर दिले की ताका मॅक्झिमम मार्क केले. दीस वॉज ऑल ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. पूण गोवा युनिवर्सिटीच्या तो कोण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्सा ताणें काय करूंक ना. तो क्वेश्चन पेपर सारकें ना दिसलें, पूण नांव सारकें खबर ना. आनी ते रजिस्ट्रारानूय दामले आनी वायस चान्सलर आनी चान्सलरान हें दामलें प्रकरण. हेंच्यांनी पयलीं ती कंप्लेंट करपाची आनी नेपोटिजम हेका लागून ते सगळे काडपाचे. ताणें कशें चोरलो पेपर हे ते. आमी आतां त्या लागून ती कंप्लेंट दिली हांगा. ती इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. ते कोणाक आसा पळय ते पेपर्स तो कॅन्सल जावन नवे पेपर घालून तांचे सगळ्यांची नवी एग्जाम घेवपाक जाय. कित्याक लॉस टू दीस स्टुडंट्स बिकॉज ऑफ दीस थिंग शूड नॉट हॅव हॅपन. सो आमी ती कंप्लेंट आज रजिस्टर केल्या आनी ही जर जायना जाल्यार आमी 2 दिसांनी मागीर SP कंप्लेंट रजिस्टर करतले. रजिस्टर जायना SPक दितले, SP नॉर्थाक दितले आनी ते जायना जाल्यार वी वील मूव अंडर 175(3) टू द सेशन्स कोर्ट. कित्याक दीस इज हे आतां पळय आमचे CM साहेबान सारके गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केला. तातूंत बेस्ट आहा, कांयच सगळे मेरिट्स आहा. व्हेरी गुड. वी सल्यूट हिम फॉर दॅट. अशें जावंक जाय. अशें जर तुमी पेपर दिवन जर जावपाचें जाल्यार लोक मागीर सेटींग म्हणटा आनी सगळे पिट्यार जाता. सो मेरीट शूड बी द फर्स्ट थिंग. सो आमी बिकॉज ऑफ दीस वी हॅव कम हियर. कित्याक लोकांची आमची भुरगीं आजी शिकून एग्जाम आन्सर करून टॉप करून जाले आनी अशें जर लोक टॉप करपा लागले, अशें सेक्शुअल फेवर्स मागपा लागले आनी कितें जालें, इट वील नॉट बी करेक्ट. आनी अ मॉरेलिटी म्हणजे हांच्यांनी आनी तो तातूंत एक पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा जो ताका हेल्प करपाक सोदता, जो ताजे हितून प्रोफेसर आशिल्लो. तो एक्स पॉलिटिशियन, एक्स मिनिस्टर, ही शूड नॉट डू सच अ थिंग. म्हणून वी हॅव कम हियर टू सी दॅट एवरीथींग गोज अंडर मेरिट्स. सो जे एक्स पॉलिटिशियन म्हणटात तेचें नांव इन्क्लूड केलां भितून. तेजें नांव आमी इन्क्लूड करूं. आमी ते इट इज द ड्युटी ऑफ द पुलीस. ते करना जाल्यार आमकां आपयलें जाल्यार आमी सांगताले. बिकॉज ताजे पयलींचे रेकॉर्ड्स आहा. तो थंय प्रोफेसर बीन आशिल्लो, तो थंय इनवॉल्व आशिल्लो. ते पळोवंक जाय सगळें. ताजो फोन हाडपा जाय. फोन त्या गर्लफ्रेंडाक मारतालो, बायलेक मारतालो, त्या पॉलिटिशियनाक मारतालो. तो फोन हाडून ताजो करपा जाय. ताजी ईमेल एड्रेस दिला. ते ईमेल एड्रेसान ताजे सगळे ईमेल्स येतले. आनी हांकां पयलीं सोडूंक जायना जे ताका प्रोटेक्ट करपाक. ताणी कित्याक ताणी कंप्लेंट दिवपाची, आमी न्हय. आनी ताणी फाल्यां जर कंप्लेंट दिना, वी वील गो टू ऑनरेबल हायकोर्ट एंड सी दॅट दीज आर प्रोसिक्युटेड. तुमी केरळाचेच लोक हाडून, आमी तुका काय म्हणना तशें हाडून कोणाक बसयता. तुमकां तो ब्लॅकमेल करता, हें चलता, हें कितें. दीस शूड नॉट हॅपन. सो तुमी चान्सलर शूड टेक अ कॉल ऑन दीस. वायस चान्सलर तुमी तांकां विचारपा जाय हें अशें कशें चल्लें आनी ते कित्याक ओगी रावता काय म्हणून. दीस इज अ गोवा युनिवर्सिटी. अशें जावंक जायना. नांव घाण जावंक जायना गोवा युनिवर्सिटी. तुमचे कडेन एविडन्स बी आहा पळय पात्रांव, आमी एविडन्स कितें आसा पेपरार आयिल्ल्या. तुमीच न्यूज पेपरांनी दिल्ल्या. ना तुमी दिला काय ना न्यूज पेपर. इट हॅज कम ऑन द न्यूज पेपर. सो तातूंत तरी कॉग्निजन्स घेतला. एविडन्स कितें आहा ते पुलीस कलेक्ट करताले न्ही. आमी एविडन्स कशे दितले व्हरून पयलेच. पुलिसांनी कलेक्ट करूंक जाय एविडन्स. म्हणून आमी ताका सगळें दिलां न्हय. सो आतां सगळे जाणां कोणें पेपर लीक केलो पळय तो, पूण तेजेर इन्क्वायरी आज पासून कितें केल्या तेणें. ती गोवा युनिवर्सिटीक विचार जाय. चान्सलराक विचारा. रजिस्ट्रार कित्याक न्हिदला. ताजो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स कित्याक न्हिदला. तांकां सस्पेंड आनी टर्मिनेट करूंक जाय एक्चुअली असले करता म्हणून. सो इतलें जाणां जावन तरी अजून कांयच करूंक ना. म्हणून आमी फुडें आयले न्ही. नाल्यार कितें करतले लोक, कॉपी मारतले, पास जातले आनी बाकीचे लोक तशेंच उरतले. जेचे कडेन पयशे आहा किंवा तो सेक्शुअल फेवर्स दिता तो पास जातलो. पण ही पयलीच एक केस का अजून अशें कितें आयकूंक येयला कितें. ही एकूच केस आयकूंक. म्हणजे पयलीं हांगा एक केस आसा वीच वॉज क्लोज अगेन्स्ट वन डॉक्टर एंड द सेम पॉलिटिशियन. हांगा क्लोज जाल्यार ती आमी ओपन करपाक सेशन्स कोर्टान चालू आहा. ती क्लोजर मारले ती ओपन करपाक. त्या डॉक्टरांनी सेम अशे पेपर ओपन केले GMCचे आनी हे केले. विथ सेम पॉलिटिशियन वॉज इन. सेम पॉलिटिशियन वॉज इन. आयज तुमी कितें केलां आतां. आमी कंप्लेंट दिल्या अंडर 173. ती रजिस्टर कर म्हणून हे सगळ्यांक हाड आनी FIR रजिस्टर कर म्हणून अंडर करप्शन एक्ट आनी अंडर BNS. And have they done that? They have taken a complaint. Now ते रजिस्टर आनी 24 hours भितर करूंक जाय. नाल्यार वी हॅव टू अप्रोच द SP अंडर BNS. And then we have to go under 175(3) to the corruption. So regardless of whether government takes action or no, you are continue. We have seen our things. We are continuing here. We are not on social media to do things. We are here to continue as per law.
आनी अशें कोणाचे भुरग्यांचे वायट जावंक जायना. हो आतां हुशार जाल्यार खरोच मॅरिटान वचूंक जाय. पूण 20 मार्क पडपी फायनल वयर टॉपार गेलो कशें जातले? आनी ते सुद्दां काजार जाल्लो मनीस गर्लफ्रेंडाक करप, दीस इज ऑल्सो मॉरलिटीक कोणेच घेवंक ना. आनी वाय दीस ऑल आर सपोर्टींग देम? हे कितें न्हिदल्या गोवा युनिवर्सिटीचे हे ऑफिशियल्स? आनी काडला तांकां सगळें खबर आनी तांणी प्रेस केलें ना, बंद केलें केस. कशी तर हे सगळें केन्ना जाल्लें, खंयच्या वर्सा? ते सगळे ते वी हॅव गिवन इट टू द पुलीस. तूं आतां केन्ना जाला ते तूं वच पात्रांव आनी गोवा युनिवर्सिटीक विचार. तांकां जाला काय ना ते तांकां खबर आहा. तुवें म्हाका विचारच्या परस हे सगळे क्वेश्चन गोवा युनिवर्सिटीच्या रजिस्ट्राराक कित्याक विचारना तुमी? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्साक कित्याक विचारना? But is this a common trend or this is the first time you have noticed? अरे अशें खूब जाता आसतलें. वी हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस. वी आर नॉट ऑन सोशल मिडिया. वी फॉलो द लॉ. आमी टील सुप्रीम कोर्ट पर्यंत वतात. कित्याक वी हॅव टू चेंज. अशें जावपा पात्रांव दिवपा जाय. तुजी भुरगीं आहा, म्हजी भुरगीं आहा फाल्यां खंय पावतले अशें जालें. आतां पळय चीफ मिनिस्टर एज डन गोवा स्टाफ सिलेक्शन व्हेरी मेरिट्स, व्हेरी वी सल्यूट हिम. अशें मेरिटाचे आतां हे मेरिटाचे पूण तुजो गर्लफ्रेंडाकूच पेपर दितलो जाल्यार कशें उरलें? शी वील बी अ टॉपर मरे. Recently the job scam about जाले आनी इज गिवन अ लायफ अचिव्हमेंट पळय आनी व्हडले लायफ अचिव्हमेंट एवॉर्ड दिला ताका. तुमी सांगा हे करपाक लायफ अचिव्हमेंट एवॉर्ड म्हणजे एवॉर्डाचे हेंच्यांनी पाड घातला. तुमी चान्सलर वतले कितें? आमी चान्सलरा कडेन कित्याक वतले? आमी कोर्टान वतले न्ही पात्रांव. आमी कित्याक वचपाचें चान्सलरा कडेन? तुमी वचपाचें, तुमी विचारपाचें. चान्सलराक विचारपाचें, वायस चान्सलर, रजिस्ट्राराक तुमी विचार, हांवें न्हय. But have you discussed this with the department before you? Why we have to discuss? Find out अरे there is truth or पात्रांव, not in that. दिस इज आमचें कितें काम. आमी डिपार्टमेंटाक तो आन्सर करतलो तुका ते दिसता? म्हणना तुका. आमी There- कोणा कडेन डिस्कस केलें तो आन्सर करतलो तुका. हांव सिंपल अवर प्रॉब्लम फेल्ड म्हणून आमी हांगा आयल्या. That's the reason we are here. दे आर फेल्ड.